प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 11वी चीट 5 ते 13 पर्यंत. आनी जेजू आयज एक वोपार घालता आनी ह्या वोपारची दिता आमकां शिकोवन दिता मागणें कशें करपाचें तें. आनी आयज आमचो नियाळ जावनी 10 वडीर आनी जेजू कितें म्हणटा थंयसर, कित्याक मागतात तीं घेतात, सोडटात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. परतून म्हणटा, कित्याक मागतात तीं घेतात, सोडटात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. भाव भयणीनो, आमकां क्रिस्तांव म्हणटा आनी आमकां ल्हानथान आमकां शिकोवन दिल्या की आमकां जेन्ना कितें देवाचें जाय, कितें आमकां पिकोवणी जाय, केन्ना आमकां कसलो आदार जाय, आमी मागणें करूंक जाय. आनी खरें तें आमी मागणें करूंकूच जाय. पूण आमी जेन्ना मागणें कोत्ता, आमी फकत देवा कडसून कितें मेळोवपाक मागणें करना. मागणें जावन आसा आमचो संबंद देवाशी, आमचो संबंद जेजूशी. आनी जेन्ना आमचो संबंद देवाशी बरो आसता, आमी फकत आर्गां दिवन दिनवासून आमी तें बरें देवाचें आमकां फाव करतात. भाव भयणीनो, खुर्सार जेजून आमचे पासत आपलें रोगोत वारोयलें. ताणें खुर्सार आमची सगळीं पातकां आपले कुडीन घेतलीं. ताणें खुर्सार आपले कुडीन आमचें सगळी पिडा घेतली, आमचें शिराप, आमचें गोरीपण, आमचें सगळें जें वायट आसलें तें आमकां ताणें आपल्या कुडीन घेवन खुर्सार तो आमचे पासत मेलो, आमच्या पातकां पासत मेलो. आनी मरच्या आदीं जेजून येवन उतरां उलयलो. तो म्हणूंक लागलो, बापा सगलें सोंपारलें. भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू आमच्या पासत खुर्सार मेलो, आपलें रोगोत वारोयलें, ताणें सगलें जें आमकां फाव जावंक जाय आसलें तें सगलें घडोवन हाडलें. आनी आतां जेन्ना आमी जें जेजून घडोवन हाडलां तें सगलें संपून केलां, जेन्ना ताजेर आमी बावर दवरता, तेन्ना आमी देवा कडून कितें आनीक नवें करपाक केन्नाच मागणें करिना. बापा म्हाका बरो कर, बापा म्हाका बेसांवनी भर, बापा म्हाका ती बरी सर्वीस दी. आमी जेन्ना असलें मागणें करता, आमी खरेंच जेजूच्या तोंडाचेर थापट मारता. कित्याक आमी सजमना की जेजून सगलें करून दवरलां आमचे पासत. फकत आमी भावार्थान तें आमच्या जिवितान तें घडोवन हाडूंक जाय. आनी खंय आमी घडोवन हाडटा, जेन्ना आमी देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिता. इंग्लिशीन सान पावलो म्हणटा, ऑफर युअर थँक्स गिवींग टू गॉड, ऑफर युअर पिटिशन्स टू गॉड, ऑफर युअर रिक्वेस्ट टू गॉड, ऑफर युअर सप्लिकेशन टू गॉड वीथ थँक्स गिवींग. जेन्ना आमी कितें देवाक बरें मागता, जेन्ना देवाक आमी कसलोच आमी विचार करता, कसलें आमी देवा कडसून कितें घेवंक आमकां जाय, आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिवन तें आमकां फाव करता. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणें करता की देव आमकां दितलो म्हणून, आमी आमचे ऑन भावार्थी भाशेन मागणें करता. कित्याक जेजून सगलें घडोवन हाडलां, सगलें काबार केलां. आनी ही सजमणी आमकां मेळोंक ना म्हणून आमी असले इंग्लिशीन, तुमकां इंग्लिशीन म्हणटा, वी स्टॉर्म द हेवन्स. आमी कितल्या लोकांक सांगता मागणें कर म्हाका. आमी देवाच्या मनशाक सांगता, पाद्रीक सांगता मागणें कर म्हजे पासत. देव तांचे मागणें आयकतलो आनी तुजे मागणें आयकोचो ना. देव आमकां सगल्यांक जेजू वरवीं जेन्ना जेजूचेर बावर दवरला, तो आमचो मोग करता, आमचें मागणें आयकूंक सोदता, तो आमकां सगलें बरें दिवंक सोदता. पूण आमची शिकोवण जी मेळ्ळ्या आमच्या मनान आमकां तें ल्हानथान शिकयलां की आमी मागणें करूंक जाय, हें करूंक जाय, उपास करूंक जाय, तेर्स करूंक जाय, मिसाक वचूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, नोवेना करूंक जाय. तेन्नाच की देव आमकां दितलो. आनी जेन्ना आमी हें सगलें करून मेळना, तेन्ना आमी देवाची शीण करता.
आमी वायट उलयता, देवा कित्याक तूं म्हजें मागणें आयकनाय. पूण जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सजमणी मेळटा की देवान सगळें जेजू वरवीं घडोवन हाडलां आनी आमी आर्गां आनी वाखाणणीन दिवन तें आमकां फावो जाता, तेन्नाच की आमकां हें 10 वडीन सगळें बरें जाता. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोडटात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भावार्थान हें मागणें करता तेन्नाच आमकां जें जेजून ऑलरेडी घडोवन हाडलां तें आमकां फावो जाता. आयज खेरीत भाशेन हें जें उतर तुमी आयकतात तुमच्या मनान तुमच्या काळजान रिगून आसुनी. कित्याक आमी जें शिकल्या आमचें ल्हानथान आमी तें कोत्ता सजमो नासतना. कित्याक आयच्या वपारीन तो एकलो आपल्या आमिगा गोडे वता रातीक आनी तो म्हणटा म्हाका पावंक जाय की तो कोण आयला म्हज्या घरान, आनी ताका थंयसर उलोवन इतलो ताका बेजार करून तेन्ना तो ताका उठटा दिता आनी तो वेता. आनी देव म्हणटा असली गरज ना तुमकां म्हाका बेजार करपाक. कित्याक जेन्ना तुमी म्हज्या उतरा वरवीं जेजून जें म्हज्या पुतान केलां खुर्सार तेन्ना ताचेर बावड सगळें तुमकां उगडटलें आनी सगळें बरें तुमकां फावो जातलें. आयज ह्या उतराचेर आमी खरेंच आमी नियाळ करुया. हें देवाचें उतर जें जेजून आमकां सगळें घडोवन हाडलां आमच्या भावार्थान आमच्या देवाक आर्गां आनी वाखाणणीन दिवन तें आमच्या जिवितांत घडोवन हाडुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.